गोवा जर विकासाच्या मार्गार वचूंक जाय तर आमकां ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हाडपाची गरज आहा. ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना जाल्यार मतदारसंघ सोडूनच दिया. आयज जर ती प्रोजेक्ट आयिल्लो, म्हाका बी खबर आहा, प्रोजेक्ट जर आयिल्लो तर आमच्या मतदारसंघान डॅम, ट्युरिझम, इतर काही इनडायरेक्ट डायरेक्ट इको ट्युरिझम हांव सदां म्हणत आयिल्लो आसा. हे इलेक्शन आमी जिखले, आमी हेच विशय घेवन आमी लोकां कडेन गेल्ले. भोवमतांनी आमी 4 सीट आमच्या निवडून हाडल्या. भारतीय जनता पक्षाक लोकांनी कौल दिलो. पूण त्याच बरोबर आयज जेन्ना फाटे फुटोवंक लागल्या, तरेतरेचे गोश्टी जावंक लागल्या, हांव हात जोडून विनंती करता मुख्यमंत्री की हो प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघातल्यान शिफ्ट करचो. म्हाका जर कॅपॅसिटी असली आहे फुडें व्हरपाक तर गोश्ट वेगळी, पूण जेन्ना लोकूच म्हणटा की हे शिफ्ट करपाची गरज आहा, म्हाजे कडेन नाइलाजा म्हणून हांव तुमचे कडेन आयिल्लो आसा. इतलेंच रिक्वेस्ट करपाक की हो प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघातल्यान तुमी दुसरे कडेन व्हरचो. आमी आमच्या लेवलाचेर ट्राय भरपूर केली, पूण कितें आहा, लोक जर कन्विन्स जायना तर म्हाजे कडेन आनी कांयच सोल्युशन ना ते फुडें व्हरपाक. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. एक गजाल 2-3 म्हणजे तुम्ही बाप आमचे वाडकार भाऊ यांच्यानी जे निवेदन हांव वाचूं तेच वाचता. हांव आनी मिनिस्टर दोगूय वाचताले. ते निवेदन तुम्ही सगळे जाण जे घेवन आयल्या तेजो सगळ्याचो आदर करून आणि हेल्थ मिनिस्टर उलयले, जिल्हा पंचायत सदस्य उलयले. एकंदर तांच्यांनी उलयता आसतना एक गजाल हांव मुद्दामून मेन्शन करता. एक प्रामुख्यान जी गजाल सांगली की IIT हो प्रोजेक्ट ही कसली इंडस्ट्री न्ही, इट इज नॉट अ पोल्युटींग इंडस्ट्री किंवा जेच्या मार्फत फाल्यां सकाळी पोल्युशन बाबा 70 जातलें आसत जाल्यार तें नासलें. इट इज निव्वळ एड्युकेशनल प्रोजेक्ट जो सरकारी जागेचेर करपाचो जो थारायल्लें. विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलें की केन्ना तरी ती लँड IDC खातीर एक्वायर करपाक ऑटोमोबायल इंडस्ट्रीज ऑफकोर्स आमी आजुनूय एप्रिशिएट करता. म्हणजे प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्यांनी ACGL त्यांच्या काळात थंय हाडली. 70रीचो आनी प्लस सांखळी बिचोले दोनूय तालुक्याचो मोठी उदरगत. बिंग अ CM हांव एप्रिशिएट करता खरोखरूच प्रताप सिंग राणे हांच्यांनी तेन्ना केल्लें काम. कारण ती डेव्हलपमेंट आयली, ACGL तेन्ना आयलें म्हणून तर त्या दोनूय तालुक्यांतल्या कितलेशाच लोकांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळी. ते आपल्या पांयार उबे रावपाक शकले. उदरगत थंय आयली. उदरगत केन्ना येता, एखादो जेन्ना विजनरी लिडर एखादे जेन्ना बरो प्रोजेक्ट ठरयता आनी हाडटा. त्याच धर्तीचेर जेन्ना गोंयांत वेगवेगळे कडेन IIT विरोध जावपाक लागलो. विरोध जावपाक लागलो एकाच खातीर, कारण जागेचो विशय आशिल्लो. आमी विचार करून एकंदर जेन्ना आमी ठरयलें की IIT एखाद्या वेळी परत वचूंक शकता. हांव आमचे पार्टी अध्यक्ष आनी आमदार विश्वजीत राणे मंत्री, त्या भागाचो आमदार हांच्यांनी म्हटलें की हय सरकाराची जागा तितकी थंयसर आसा, अवश्य आमी प्रोजेक्ट थंय हाडुया. आमी तो प्रोजेक्ट थंयसर व्हरपाची इतक्याच खातीर कारण त्या पुराय परिसरांतलो डेव्हलपमेंट हो डेव्हलपमेंट विकास जातलो म्हटल्या उपरांत तांच्यांनी रायटली सांगलें तो फक्त डेव्हलपमेंट म्हणजे त्या गुळेले आनी मेळोले भागा पुरतोच नासलो. कारण जेन्ना एखादो प्रोजेक्ट येता तेन्ना थंय सगळ्यो म्हणजे इकॉनॉमिकल एक्टिविटी येतल्यो, टुरिजम एक्टिविटी येतल्यो, सगळ्यो म्हणजे मुळात थंयसरली सगळी ओवरऑल फायनान्शियल कंडिशनूय लोकांची खूब मोठ्या प्रमाणात जी आसा ही बदलपाक शकताली. बट विशेष करून खास काही लोकांक, थोड्याशा लोकांक जे रॉंग फीड केले गेले, म्हणजे तांकां हो विशय अत्यंत समजला काय ना. आमी समजपाचो प्रयत्न केलो की तांच्यांनीय केलो. विशेष करून मुळात गुळेलीची पंचायत जे सगळे पंच जे आयज हांगासर उपस्थित आसा, सरपंच आनी तेजी पुराय टीम, तांच्यांनी एप्रिशिएट केलें. प्रेमनाथ हजारे आसा हे बी, म्हणजे तांच्यांनी सगळ्यांनी प्रयत्न केलो की तो प्रोजेक्ट थंय जावचो इतकोच. तेंचो इंट्रस्ट काडीचोय नाशिल्लो. तांकां म्हणजे तांकां ताज्या पासून काडीचोय फायदो नाशिल्लो. तेंचो इंट्रस्ट इतकोच आशिल्लो सरकारान जर इनिशिएटीव्ह घेतल्या आपल्या पंचायतीन जर जाता जाल्यार तो प्रोजेक्ट आपल्या टेन्युअरान येवचो, होच तेंचो इंट्रस्ट आशिल्लो. हांवूय तांकां 4-5 फावटी मेळ्ळो. थंयसरल्या लोकांक समजून हाडून सांगपाचो आमीय प्रयत्न केलो. पण काही कारणास्तव तांकां चुकीची म्हायती दिल्या आसत कोणी, किंवा हांव त्या विशयान आतां वचना, म्हाका त्या विशयानूय गेल्लो नाका. लोकभावनेचो आधार करून म्हणजे तुमच्यो सगळ्यांच्यो म्हणजे विश्वजीत राणेन तुमच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तांच्यांनी सरकाराक जी रिक्वेस्ट केल्या, मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका जी रिक्वेस्ट केल्या इन फ्रंट ऑफ आवर पार्टी अध्यक्ष, तांच्यांनी म्हटलां आनी त्या निवेदनानूय बी तुमी जशें मेन्शन केलां की तो प्रोजेक्ट गोंयांत खंयसरूय जावचो. बट एट प्रेझेंट तरी म्हणजे लोकांच्या भावनेचो आधार करून तो थंय नाका. त्या खातीर आयच्या घडीक तरी हांव इतकेंच सांगपाक शकतलो की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ युअर हेल्थ मिनिस्टर आणि कन्सिडरिंग द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑल द 70, त्याच बरोबर 70तले प्रॉमिनंट नागरिकूय बी कितलेशेच जाण जे हांगासर हजर आसात, ओके, तांकांय एक काळ दिसतालो की तो प्रोजेक्ट जावचो म्हणून. बट सगळ्यांचो एकंदर आमकां
हांव इलेक्शन म्हणूनय म्हणना, म्हाका खबर आसा, कारण ह्याच परिस्थितीत तुमी सगळ्यांनी जिल्हा पंचायत 4 सदस्य जे आहा निवडूनय हाडल्या. आमकां फक्त इलेक्शनाचेच पडलेलें अशें ना. आमी विचार करता आसतना आमकां, हांव कित्याक सांगता तर हें सरकार सामान्य मनशाचें आयकता, गरीब मनशाचें आयकता. आमकां खंयसरूच म्हणजे लोकांक त्रास करून खंयचोय डेव्हलपमेंट केल्लो नाका. हें सगळें कन्सिडर करून नाल्यार आमी खंय तरी इलेक्शनाक भियाले. म्हाका खबर आहा बाब विश्वजीत राणे हें केन्ना इलेक्शनाक भिवंक ना. त्या खातीर कोणी असोय समज करून घेवचो न्ही. हांवें मुद्दामून मेन्शन करता, कारण ह्या परिस्थितीत जेन्ना 4 जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून येता तेन्ना लोक जे आसा हे ताज्या बरोबर आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. हें तुमी सगळ्यांनी मेळून सिद्ध केल्लें आसा. बट आमकां खंयसरूच ज्या पद्दतीत म्हणजे नाका जाल्ले लोक, म्हणजे आमच्या अध्यक्षान उलयता आसतना सांगलें, जाका कांय संबंदय ना, जे पुराय गोंयांतले विविध प्रोजेक्ट आडोवपा खातीर फुडें सरलेले आहा पळय न्ही, ते लोक थंयसर घुसपाक लागलेले आहा. जेंकां गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचे पडलेले वेगवेगळ्या गजाली आडयत आसा त्यो, तांकांय खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी ते थंयसरूय आडोवंक वयचे अशें तांकां दिसूंक लागलां. बट जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसरो विशय ह्युमन डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां मनशाचो विकास हो गृहीत धरून आमी सदोदीत डेव्हलपमेंट करीत आसता. त्या खातीर म्हणजे विशिश्ट लोकांक आमकां त्रास करपाचो ना. हें सगळें कन्सिडर करून आमी मेळोले हांगासर जावपी प्रोजेक्ट जो आसा हो थंयसरल्यान आमी जो आसा हो कॅन्सल करता. बट गोंयांत दुसऱ्या जागेर जो आसा हो प्रोजेक्ट आमी करपाच्या दृश्टीन सरकाराची पावलां जी आसा तेजेर योग्य निर्णय जो आसा योग्य वेळी घेतलो वयतलो.